नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकर तुमचे मुखार घेवन येता त्यो साश्टींतल्यो खबरो. आनी आजचो 18 जून हो फक्त साश्टी खातीरच न्ही, जाल्यार सगळ्या आमच्या गोंयचे खातीर एक म्हत्वाचो दीस. आनी कारण ह्या दिसा 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी आज ज्या सुवातेक लोहिया मैदान म्हणटात त्या सुवात्या वयल्यान गोंय मुक्तीचो उलो दिल्लो. तेन्ना गोंयाक सगळी भाशणबंदी आशिल्ली. ती भाशणबंदी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी मोडून एक पुर्तुगेज सत्तेक एक आव्हान दिल्लें आनी ताचेंच फळ म्हणून नंतर 19 डिसेंबर 1961 मेरेन 61 गोंय मुक्त जालें. आनी आज आमी जो मेकळो श्वास घेतात तो राम मनोहर लोहियाच्या ह्या ताका लागून ह्या क्रांती दिसाची तुमकां सगळ्याक परबी. आनीक आज आमच्या मडगांव लोहिया मैदानाचेर असो सुवाळो जालो आनी आज तातूंत भितर सुवाळो बरो जालो. सगळे येवन पावस आसतना पसून लोक आशिल्ले आतां सांजचे. पूण एकच हें आशिल्लें की आज आमच्या विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हणलां की थंय जो एक ट्रान्सफॉर्मर आसा ताका लागून त्या मैदानाची सगळी सोबीतकाय वता तो आनीक तो बेगोबेग थंयचो हालोवचो म्हणून. आनीक हेचे हो हालोवपाचे हाजे पयलीं प्रयत्नय जाल्ले पूण मागीर सद्दां मडगांवां प्रयत्न करतात पूण मडगांवां मागीर निर्णय जायना. फायनल सोल्युशन म्हणटा तें येना जावं आतां समज कितें जालें जाल्यार ताचें फायनल हें कन्क्लुजन जायना कशेंच कितें उलोवपाचें उलोवन वतात मागीर कांय जायना. सो तो एक्चुअली मागीर ट्रान्सफॉर्मर आसता प्रायवेट बिल्डिंगेचो आनी तो लोहिया मैदानाचेर कोणें हाडून घालो तो कोणाकच खबर ना. आनी आतां तो काडपाचे अधिकारी प्रयत्न करतात अशी परिस्थिती आसा. ताचे भितर आनी एक हें जालें की पत्रकारान जेन्ना मिनिस्टर म्हणजे आमदार रुलींग पार्टीचे ते आयिल्ले मिनिस्टर आयिल्लो तांकां विचारलें की लायटीची बिलां एक सद्याक चर्चेचो विशय जशें आसामचे सीएमान केला आनी काल विजय सरदेसायान ताचेर ट्वीट केल्लें की आसामाक एक ताणें निर्णय घेतला की आपले मंत्रिमंडळांतले लोक की आपले लायटीची बिलां आपूण भरतले सरकारी आपल्या बरोबर. सो विजयान ताचेर केल्लें प्रमोद सावंताले सरकारांतले मंत्री बी अशें करतले काय म्हणून. सो तेन्ना तांकां विचारलें ते म्हणटात आमी सद्या तरी आमची बिलां आमी भरतात अशें एलेक्स शिकवेरान सांगलें दिगंबर कंपनीन मंत्रिमंडळाचो उल्हासांनी सांगलें. आनी हें सद्या ताणें सांगून व्हेलें आसा बाकीचे कोण भरतात आमकां कितें तें कांय खबर ना. आमकां अशें गेजेटी कांय आयलें ना जावं खंयचें ऑफिशियल आयलें ना. ते प्रमाणे आमी म्हणपालें पळयतले कशें आसता तें. सरकारान उरिल्लो निर्णय म्हणपाक सरकारान घेवपाचो. ह्या दिगंबरांनी म्हणलां की तो जी दरवाड आसा ती फाटल्यान घेतल्यार बरी जातली. दरवाडीक लागून ताणें सांगलें की दरवाड गोवा गव्हर्मेंटाच्या हाताक ना. विजेची जी दरवाड केल्या ती गोवा गव्हर्मेंटाच्या हातान ती बोर्डाच्या हाताक आसा. आनी ताजेर एक मेळून जर सोल्युशन कितें काडपाक जाता फाटल्यार घेतल्यार बरी जातलीच पूण हाजेर सोल्युशन काडपाक मेळटा जाल्यार काडचें म्हणून गव्हर्मेंटान. सो गौरव आनी एक आजचो म्हत्वाचो जर विशय जर आसा जाल्यार आमी हांगा फाटले 3-4 दीस लावून धरिल्लो तो विशय मडगांव नगरपालिकेक जाल्ले 17.5 लाखाची अफरातफर. आनी आज त्या प्रकरणाक लेट जावं 15-25 दिसांनी जावं पूण आज त्या प्रकरणांत योगेश शेटकार म्हणटा जे अगेन्स्ट आतां FIR म्हणल्यार कंप्लेन दिल्या. FIR अजून जाल्या काय ना म्हणटे अजून स्पश्ट जावंक ना पूण कंप्लेन दिल्या. आनीक हाणें सांगलां की आमचे CO गौरी शंकवाळकर सांगलां की एक म्हणटा ते एक ताजेर जो हें केला की चोरी आनी दुसरी म्हणटा अफरातफर हे दोन हें केल्ले आसात. सो ओवरऑल सगळे जे हे आसात आमचे कावन्सिलर तांचे हें कितें आसा ह्या विशय. कावन्सिलराचे सोडा हांव जर तूं म्हाका विचार मुगेलें जाल्यार म्हाका दिसता ही पर्पजली लेट केल्या कंप्लेन करपाक. शेनवार शुक्रार म्हणल्यार शुक्राराच्या पयलीं म्हणटा हो विशय सगळ्यांक कळिल्लो. शुक्रारा सकाळ फुडें हें स्पेशल म्हणजे तांची मिटींग जाली कावन्सिलराची. ताजे नंतर सांजेर ताणें हो डिस्कस करपा लागून स्पेशल मिटींग आपयली. ते स्पेशल मिटींगे वेळार COन थंय वाचून दाखयलें की आपण हें पळय लिगल हें हाडलां लिगल ड्राफ्ट करून हाडल्या कंप्लेन दिवपाचें आसा. मिटींग जाली. मिटींगे नंतर ताणें म्हणलें की आमच्या हाजे कडेन एडवोकेटा कडेन तुमी जो आमच्या पॅनलार आसा ताजे कडेन तुमी एक सल्लो घेयात आनी ती कंप्लेन रजिस्टर करात. जर शुक्राराक ही कंप्लेन ही एक्चुअली त्या दिसा जावपाची कशी गेली टायम म्हणजे टायम मारून अशें दिसून येता की टायम मारून गेली. शुक्रार जातकीर शेनवाराक सुटी आयताराक सुटी ईदाची सोमाराक सुटी आशिल्ली. सो हे 3 दीस ती हातूंतल्यान ताणी कितें तरी पळवाट काडली आनी 3 दिसां खातीर ती दवरली. शुक्राराक जर केल्ली शेनवार म्हणल्यार तो एरेस्ट जावपा पडटा आशिल्लो. एरेस्ट जर जाल्लो आयतार म्हणल्यार तो उरता आशिल्लो कोर्ट नाशिल्ल्या कारणान आनी ताका बेल मेळनाशिल्ली अशी हें जाता आशिल्ली. ताका लागून आनी सोमाराक सुद्दां परती सुटी आशिल्ली.
एक म्हाका अशें दिसून येता की ही मुद्दम मुखार धुकून हाफ हार्डेडली असो प्रकारच दिसतो. हाफ हार्डेडली हय हय शुअर शुअर म्युन्सिपाल्टींतल्या हातूंत एडमिनिस्ट्रेशनान सगळ्यांनी ही ताकती जाल्ली नाका आशिल्ली अशी दिसून येता. आनी मागीर ती लास्ट प्रेशर पॉयंट आज उपाय ना ताजेर आनी कांयच उपाय ना म्हणून तांणी ती कंप्लेन करून दवरली. आनी एक म्युन्सिपाल्टीचोच विशय काडला म्हणून सांगता की केपें म्युन्सिपाल्टीक ताजेरय आज तोडगो जवळपास आयलो म्हणून मेन तांचो हें आशिल्लो की थंयची जी चॅरपर्सन आसा तिका फकत पयलीं 2 वर्सां दिल्ली पूण तिणें 3 वर्सां जावन 3 वर्सां 2 म्हयने जावनूय ती आपली जाग्या वयला हलना म्हणून BJPंतल्याच नगरसेवकांनी तेजे अगेन्स्ट अविश्वास ठराव हाडपाचो निर्णय घेतिल्लो. आनीक आज कळ्ळे त्या प्रमाणे केपेंचे नगराध्यक्ष सुचिता शिरवयकर हिणें आपलो राजिनामो तयार दवरला आनी ती फाल्यां सबमीट करतली. सो थंय एक प्रकारचो तोडगो आयला पूण एक थंयचें हें आसा की सत्ताधारी मंडळां आसतना सत्ताधारी BJPचे मंडळ आसतना त्याच मंडळाक भितर इतलो हांगा मडगांव सत्ताधारी BJPचेच मंडळ थंय सत्ताधारी BJPचे मंडळ तरी थंय गोंधळाचें वातावरण कित्याक केलां. पयलीं म्हळ्यार थंय ओरिजिनल कितले BJP नगरसेवक तें पळोवपाक पडटा. तें आमकां सारकें खबर ना कोण भितर आयिल्ली तेंय खबर ना. हो एक गजाल जाली. दुसरी म्हणजे तांचें एक एग्रीमेंट म्हण करता ते कसले एग्रीमेंट आनी कित्याक लागून म्हणून कळना. एक जर चेअरपर्सन जर बरी चलयता जाल्यार तिका दिवची. तुमकां ना जर तिका कॉन्फिडन्स जाल्यार तुमी ते काडचो कळ्ळें तुका. नाजाल्यार आतां तोडगो काडप म्हणटा तें म्हाका कळना. हें कसलें कॉम्प्रोमायज सांगलें. तूं म्हणटा थंय ते खरेंच BJPचे काय आनी कितें ते कारण आज गोमंतकाची एक जर कुलबुस्ती वाचली जाल्यार तातूंत अशें म्हणटा की BJPचे 3 नगरसेवकांनी ते नांवां कोणाक खबर ना. सत्ता बाजार म्हणून एक हे येता पळय आमच्या एपाचेर तूं बॅट लायता थंय त्या 3 नगरसेवकांनी खंय हाजे कॅप्टन जिखून येता म्हणून बॅट लायिल्ली. आतां ह्यो भितरल्यो गजाली ह्यो आमकां कशें कळटले. थोडे कोणी सांगलें आसतलें भायर की आनी लायले आसतली म्हणून. कारण एक राजकारणाचे आनी म्हाका सांगिल्लें की सट्टा बाजारांत कॅप्टनाचो भाव चड आसा रे कळ्ळें तुका. ताका लागून आपल्याक दिसता जिखतले म्हणून अशें म्हणटा. आनी म्हाका इलेक्शना टायमार आनीक रिजल्टाचे पयले दिसा सांगिल्लें अजून सुद्दां सट्टा बाजारांत फेवरेट कॅप्टन आसा. मे बी ते आनी तांणी लायले आसतले. आनी मडगांवचो एक BJPचे हाडला आसपाक शकता ना म्हणटा. पूण हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. जें एग्रीमेंट सायलंट एग्रीमेंट तांचो भितर एग्रीमेंट हें स्टॉप करपाक जाय. जर काम करता तुमकां दिसता जाल्यार तुमी ताका निवडून हाडची. निवडून हाडटा तुमी इतले कॉन्फिडन्स दिवन तुमी एक पॅनल म्हण दाखयतात आनी मदीं तुमकां कसो जाता की ताचेर ते सारकें करना काम जावं तांची एग्रीमेंट काबार. एग्रीमेंट म्हणजे कितें एक पॅनल जर तूं निवडून हाडटा तुगे पॅनल 5 वर्सांचे खातीर उरपाक जाय. 5 वर्सां म्हणल्यार टायम मेळपाक जाय ते काम करताले. तुमी जर तुमचे भितर आसा तुमी एकमेकाक सामकें समजिकायेन देंवात कितें करात पूण तो देंवना म्हणटा ताचेर अविश्वास ठराव हाडपाचो ह्याचो व्हडलो बोवाळ करपाचो. बरोबर. हाजो तर एक तर जे कावन्सिलर आहात ते आपल्या लिडराक आयकनात किंवा लिडराचो कावन्सिलर आपल्या कावन्सिलराचेर आपलो नियंत्रण ना कंट्रोल ना ताचे कंट्रोल नासतलें. आतां मडगांव कशें पळय दिगंबर कामत सांगता ते आयकतात नाजाल्यार मागीर लास्टाक तांकां खंय वचून शपथ घेवपाक पडटा मान नाल्यार तशें तरी करपा जाय कळ्ळें तुका. अशें सो आतां ही आमी चर्चा सोंपयत आसतना सद्याक साश्टीक भितर सगळ्याक व्हडलो विशय आसता म्हणटा बाणावलेचे जिल्हा पंचायत आनीक ते फुडल्या आयताराक ते मतदान जावपाचें आसा. आनीक 4 जाण उबे आसात. एक जोझफ पिमेंता, दुसरे रॉयला फेर्नांडीस, तिसरो आमचो ग्रेफन्स फेर्नांडीस आनी चवथो रॉक फेर्नांडीस. हे 4 जाण आसात. कितें सद्याक सिच्युएशन पळयल्यार कशें दिसता? सिच्युएशन म्हणटा तें आतां ग्रेफनाच्या सायडीक तुगेलो सावी आलेमांव आसा त्या भायर पेले आनी तांगेलो सरपंच बाणावलेचो. ग्रेफना सायडीक म्हाका दिसता आनीक पंच आसा बाणावलेचे. आनीक ग्रेफन हो पेडांतलो आनी बाणावले पंचायतीक हातूंत भितर सगळ्यां मेजर वोटींग आसा ह्या 9,000 समथींग. पूण आतां दुसरे वटेन जर पळयलो जाल्यार तातूंत भितर बाणावले पंचायतींतले परते रॉयला राविल्ले आसात. ताणें ते 2 इलेक्शनां म्हाका कंटेस्ट केले. एक एसेंब्लीची केल्लें आनी एक ZP केल्लें. दोनी टायम ताचो परफॉर्मन्सूय बरो आशिल्लो. लास्ट टायम ते सेकंड आयिल्ले पूण लास्ट टायम ते काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर आशिल्ले. काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर आशिल्ले आनी तितली मतां काडिल्लीं. थोड्या मतांनी ताचो पराभव जाल्लो. हे खेपे ते इंडिपेंडंटाचेर रावला मेन म्हणजे हाताच्या सिंबलाचेर ते रावल ना. ही दुसरी गजाल जाली. तिसरो आसा तो वारकेचो. तो वारकेचो फ्रँक म्हणटा तो नुस्तेकार. सो आनी चवथो आसा हो आपाचो म्हणजे इंडिया एलायन्साचो. आतां थंय पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आपाचो प्रचाराक सामको जोर आयिल्लो आसा आनी तांचे कार्यकर्ते प्रत्येक वाड्यार वचून हे घेतात. आपाचे काही
नेते जे पणजेच्यान आनी वाल्मिकी बी हांगाच, वाल्मिकी नाईक बी हांगाच आनी हांगा ते प्रत्येक वाड्यार मिटींग कंडक्ट करतात. त्या भायर आमदाराच्या वेंजीची ऑफिसांत मिटींग चालू आसात. सो इंडिया अलायन्स एक कडेन आसा, ते तांचे वोटर कशे टर्नआवट जातले हाजेरूय इम्पॉर्टंट आसा. आनी बाणावले पंचायतीची जी 9,000 मतां आसा ती फुटून पेमेंता येतलो. कारण कशें आसा, जो लास्ट टायम जो बाणावलेचो एकूच आपाचो हें येयलो झेडपी मेंबर एंजल, ताजें घर ते बाणावले बिचाची हाजेर, आनी ताका थंय भरपूर मत पडिल्लीं आनी ताका लागून तो निवडून आयलो थंयच्यान. सो ती मतां आमी भायर उडोवपाक शकतात की ही एंजल आपाचो कार्यकर्तो. सगळी जर हे केली तर ते कार्पेंटर समूह आहा तांची मतां आनी एक इश्यूचेर येयला की कार्पेंटर ओबीसी न्ही म्हणून अपात्र करून हे करता. ताका लागून एक तो राग आसा की आमकां तुमी भायर उडयले, हो राग आसा. एंजल असो नौको आशिल्लो सामको की ताका तितली वळख भायर कोणाक नाशिल्ली, पूण तो एंजल थंयच्यान निवडून आयिल्लो. एंजलाची आवय ही एक सोशल वर्कर आनी ती थंय तिची बरो होल्ड आसा त्या एरियेन, एंजलाच्या एरियेक. सो ते वेंचेचे म्हणजे आपाच्या उमेदवाराच्या फायद्या खातीर आसपाक शकता. ताका लागून आपा उमेदवार मातसो वयर सरता. पण सगळी जर एकंदर परिस्थिती पळयली की वन सायडेड आसा असल्यातली गजाल न्ही ना. वन सायडेड आसा असल्यातली गजाल न्ही. आतां तूं हें इलेक्शन पळयलें जाल्यार मतदारांचे मनां कितें आसा तें आमी सांगपाक शकनात ना. लास्ट टायम लोकसभेक सामके इंडिया अलायन्साचो जो उमेदवार आशिल्लो ताका सामके झाडून मतां पडिल्ली. तशी सद्याक कशें आसा, काही कार्यकर्ते फुटिल्ले आसात प्रत्येक पार्टीचे. आतां तूं आलेमांव हातूंतलें जर विचार केलो जाल्यार आलेमांव तीन कडेन हें करतात आनी तातूंत भितर चर्चिलान सांगलां की आपूण हातूं पडना अशें आसा. कारण सावियो ग्रेफन्साक करता, मागीर वॉरन रॉयलाक करता आनीक युरी जोझफाक करचोच पडना न्ही ताका. तागेलो इंडिया अलायन्साचो उमेदवार. हातूंतल्यान एक येता की आतां ते पयलीं म्हणटाले आमी की आलेमांव कुटूंब म्हणटा सामकें एक घटमूट कुटूंब, ते आतां घटमूट कुटूंब ना, ते सामकें वेगळे विचाराचे जाल्ले आसा. आनी तांचे तूं हातूंत फाटलींचा काही स्टेटमेंट जर तांच्या घरांतल्यानच जर आयले वेगवेगळे तांचे लिडरांतले पळयले जाल्यार ते वेगवेगळे जाले म्हण तेन्ना कळटालें. सो ह्या ताचेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते की आमी पयलींच सांगताले की बाणावले सारको मतदारसंघ हो सामको असो ज्वलंत असो एक मतदारसंघ आनीक प्रत्येक दिसा थंयचें वातावरण बदलता असले तरेचो हो मतदारसंघ. आनी आतां जर तुमी पळयलें की आतां आमचे आलेमांव तीन कडेन अशी आलेमांव कुटुंबाची स्थिती आसा. आनी बाकीचे जे कोण काँग्रेस सपोर्ट आसा किंवा आपाचे सपोर्ट आसा ते एकदम एकाच हाजे बरोबर आसा न्ही, तेय अशे वेगळे कडेन आसा. हे आतां हे एक वायटशें न्ही की जर कोणी आपल्याक स्वताक जाय जाल्यार त्या हाका सपोर्ट करता, ते वायटय अशें कांय न्ही. सो ह्या हाजेर फुडल्या आयताराक जेन्ना मतदान जातलें तें कोणा वयल्यान जातलें हाजी उत्सुकता सगळ्याक लागिल्ली आसा आनी तशें आमकांय लागिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचे जे पळोवपी आसा तांकांय लागिल्ली आसा. सो ह्योच खबरी घेवन आमी तुमचे मुखार आतां परत येवपाचे आसात. तो मेरेन सगळ्याक नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.